तर आज आम्ही आसा नॅशनल हायवे कडल्या एका हेल्थ सेंटरान आणि आमकां खबर मेळिल्ल्या प्रमाण हांगा एक असे जोडपी आयिल्ले जाका भर रस्त्यार आपल्या भुरग्याक जल्माक घालचो पडलो. हय तुम्ही आयकता ते खरे, भर रस्त्यार आपल्या भुरग्याक जल्माक घालचो पडलो. मनीसकुळाक लोजोवपी केदी लज्जास्पद गजाल ही. हाका जापसालदार कोण? पोलीस, प्रशासन, सरकार, भलायकी वेवस्था काय कितलेशेच दीस जाले आपापल्या घरा वाटे चलपाक लागिले ते बेरोजगार कामगार. बेगीनच जाणून घेऊया त्या कामगार जोडप्या कडल्यान कसो असलो तांचो अनुभव. रस्त्यार भुरग्याक जल्माक घालपाचो त्या बायलेची आणि त्या भुरग्याची स्थिती कितें आसा पळयत रावात आयची खबर मेळया. पळयत रावात काळजाक चीर घालपी आयची ताजी न्यूज. पळयत रावात इन न्यूज. तुम्हीच न्ही जाका भुरग्याक रस्त्यार जल्माक घालचो पडलो. कसो असलो तुमचो अनुभव? कित्याक लागून तुमचेर ही पाळी आयली? हे पळयात, आमकां वचपाक दियात. आमकां खूप पयस पावपाक जाय. तुम्ही खंय वचपाक भायर सरिल्ली? आणि तुमच्या भुरग्याची स्थिती कशी आसा? बाय काय बाबू जाला? तुवें हाज्या पयलीं भुरग्याक जन्म दिल्लो, ताजी नाळ कोणें कापली आणि तुज्या आदाराक कोण असलो? आमच्या लागीं कोयती आशिल्ली आणि ना आदाराक कोण नासलो. पुणून पोलिसांक कळटकच रोखडेच तांणी आमकां हांगा भलायकी केंद्रांत हाडले आणि मदतूय केली. पळय, तूं तांकां सगळें खरें खरें कित्याक सांगता? आमी तांच्या विरोधान उलयली म्हणून त्रास करतले ते आमकां. आतां भोगला हाज्या पेक्षा आनी कितले त्रास भोगपाचे आसा. आणि हांव म्हज्या बायक फटींग उलोवपाक शिकोवचें ना. तुका खबर ना ते सगळे खंय खंय पावयतले ते. तुम्ही आमकां सारकी म्हायती कित्याक दिना? तुमकां कसलो भंय आसा? तुमचेर कोणाचो दबाव बी आसा? खंयच्याय राजकीय पक्षाचे लोक तुमकां मेळून बी गेलात? हे पळया, हांव तुमकां पांय पडटा. आमकां हांगा वचपाक दियात. हा, आमी तुमकां कांयच सांगपाचे परिस्थितीन ना. त्या परस अशें करात, आमची गांवांत वचपाक मदत करात आमची. हय, मदत करा तुमचे आमकां. दुखेस्त काणी कळ्या शिवाय तर मग कोण कशी मदत करतलो? आणि तुम्ही वतात तरी खंय? तुमकां वाटेर पोलिसांनी कांयच मदत केली ना? आमकां कोणाचीच मदत नाका. आमी स्वताची मदत करीत हांगा पावली. फाटले 7 दीस जाले आमी चलपाक लागिल्ली. आतां हाज्या खातीर मातसो विसव मेळ्ळा. आतां परत चलपा लागतली. तुमच्या भुरगे कशे आसा? ताका काय जाले ना? देवा दयेन ना, आसा ते बरे. मदत तुम्हीच विचारिल्ले न्ही हाज्या पयलीं अनुभव आसा काय म्हणून? असलो हे पळय, तुका त्रास जाताले सांग नाका. या आमी हांगच्यान. कित्याक नाका कळुनी तांकां. हय, पयले भुरगे जावन गेले म्हजे. म्हणून ह्या खेप वेळ केलो ना. नाळ हाणे कापली. खूप त्रास झाले. पूण पोलिसांक कळतकीच ताणी आमकां भलायकी केंद्रान हाडून घातले. वखदां दिली. आतां आसात आमी बरी. आनी कितें जाणून घेवपा जाय तुमकां? गाय गाय लोकांक काकूट येवपाक इतलेंच पुरो. कवर कर. एंगल चेक कर. पळयले न्ही तुम्ही किती स्थिती जाले हे गावात चलत असपी कामगारांची? तर तुम्ही आयकताले भर रस्त्यार एका भुरग्याक जन्म दिवपी एका आवयची बेटा. खंय पावला आमचो देश? कोण घेतलो ह्या घडणुकेची जापसालदारकी? हू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? कोणय येत काय तांकां मदत दिवंक? आणि कितले पयस चलचे पडटले तांकां? असल्यो काळजाक पिळे घालपी खबरी आयकुपा पळयत रावात आयची खबर मिडिया. ही सामकी बेस्ट न्यूज गावली हा.
बॉस विल बी हॅपी. हय अमेझिंग कंटेंट हा टीआरपी खातीर तर बेस्ट. हय सामकें, त्या सामकें. भितरल्यान खबर दिली म्हणून चड बरें आले. तुमकां कितें खबर कळत जाल्यार आमकांय मातशी सांगशात. बसी केन्ना सुरू जातल्यो खबर आसा? बसी हय. अरे बसी सुरू जालेच तायच्यान. अरे हय ताचेरूय आमकां स्टोरी कवर करपाक जाय. भावा. बस स्टँडाचेर गर्दी पडल्या आसतली. चल चल हय, हय, हय. चल, चल, या, या, या. चल, चल, चल. थँक्यू हा. खंय दवरपाच्यो बसी? बाय. गेली एकदाची गिदाशी. आसूं ती म्हणून पोटा खातीरूच झोपय मारतात न्ही. तांकां खबर मेळना तांचें पोट भरना. हागो पूण मात तरी मनीसपण दाखोवचें आशिल्लें. आमची व्यथा जगाक सांगून हे आपले साधयतले. पूण मातशी मदत कर म्हणल्यार मात नाच जालें. आसूं निदान तांणी पावयल्ल्या खबरां पासून कोणी आमचे मदतीक येता जाल्यार पळोवया. ओ रे बाबा कितें जालें ताजें? ताका भूक लागल्या दिसता. हांव ताका दूद दिता. मागीर बस स्टँडार या. मेळटली आमकां रोखडी बस. बरें हे पळय तूं बस आतां. दी ताका तूं. हांव कोण येता जाल्यार पळयता. हांगाच लागीं आसा दिसता बस स्टँड. हय हे सगळे येवटेन गेले म्हणटकच हांगात मुखार खंय तरी आसतलो. ए बाय न्हिदले? ना पोट भरना म्हणटकीर सुशेगाद आसा ते. हय शाण येते म्हजे बाय. जातनाच सोशीक चला आवय भशेन. आमी कितें उपाय दवरला तर ताका? अशी अशी रस्त्यार पडून आशिल्ली जाल्यार कितली कितली म्हणून अपुरबाय करपा मेळटाली. हय आनी जर आमची परिस्थिती बरी आशिल्ली जाल्यार कितली कितली म्हणून खेळणी हाडटा आशिल्लो हांव ताका. इपोय बाय पयलेच खेप हसले. अगो पयलेच खेप कळ्ळें. काल म्हाका हसून दाखयला तेणें. उगीच कितेंय सांगनाका. हांव नासतना तुवें केन्ना पळयलें ताका? अगो खरेंच तू न्हिदिल्ले तेन्ना. हय रे बाय एन्नाच पप्पाचे लाडके जाले तू. होले शांग मले. ए मम्मा मातशें म्हाज्या शाणूल्याक म्हाजे कडेन दिता. अगो पळय दिसता पळय ती. बायू पप्पान धरला तुका. शाणू आ ए बायू आ कितें पळयताले आ बुल्ल्या या हय. हांगा दोतोरागेर वता तितली जतनाय घेवची पडटा. बुलांनी खंय वतले बाय? हासूं गो निदान आमकां घर आनी पोटाक अन्न मेळटा. बाबडे कितलेच लोक रस्त्यार पडला जाणा तूं. तेंय खरें पूण आतां बायक लागून घरान उगडूय येना. घर कशें फुल्लां न्ही. हय तर आमच्या बायचो जादूच तसो आसा. पळय गे मम्मा मम्मा आमकां भूक लागली दिसता. पळय पळय
ताचे आतां तो की आशिल्ले म्हणून तुका दूध सारकें मेळना इल्ले भायले मेळ्यार बरें जावपाचें ते भलायकी केंद्रान दिल्ले न्ही इल्लें तें खंय उरलां अरे देवा ए बस स्टँडा लागसर दुकानां आसतलीं थंय पळोवया मेळटा जाल्यार हय पळोवया यो ओ ओ ओ ले बाबा हे हो पळय बस स्टँड दिसतात बसूय आसात भरपूर लोक जाल्यात यो 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 बेगीन अरे पूण तें रस्ता मरे ओ ओ ओ ओ ओ ओ हे पळय मातशें थांबय नाल्यार तोंडान बोट दी ताच्या आं थांबतलें हे पळय बस चुकली न्ही जाल्यार परत मेळची ना यो बरें. यो थारायता बरें. यो यो बेगीन यो आयकला हांगा सगळोच मोवाळ चल्ला मेळटलें आमकां वचपाक मेळटलें चल या फुडें अरे ओय अरे बेगीन बसी सुरवात बेगीन अरे ओय कितें मदींच रावला दिसना लोक गडबडीना ते तुमकां दिसना आमी हांगा ल्हान भुरग्याक घेवन आसात ते अरे बसी चुकतली थंय आमचो वेळ वगळा नाका चल चल या रे बाबा आमकांय मदत करशात बसीन चडपाक पयलीं आमकां चडपाक मेळटा ना पळयता मुखार गर्दी पळोवना गर्दी झुंडी मरे ती चल चल या भावय म्हाका सांग ते न्हंयकडल्या गांवान वचपाची बस आसा थंय आमकां तरी सारकें खबर आहा आतां थंय वतकीर कळटलें न्ही आनी तुमी आमकां वचपा दिला आमकां कळटलें न्ही आनी हय तुमकां येवपा येता चलात बेगीन बेश्टो आमचो वेळ वगडाय नाकात ए तूं चल रे आमी आमी या ओ ओ ओ लेशानू आगो कितें जालां ताचें थांबच ना पळय मरे कशें रस्ते ते ओ ओ उठून घेवन तूं वच हांव आतां हाडटा ओ म्हजें सांगू ओले गुणा बस गेली ओ रे राजा तू तरी थांब ओ राजा ओ रे राजा तुम ओ रे भावा गेली मरे बस शी हय मरे धड चडपा जावना सगळी भाजी खरेंच इतके धावून सुद्धा काय फायदोच झालो ना तुम्ही काय गांवां वताले हय त्या न्हंयकडल्या गांवा कडेन आता आनी बेगीन आशिना म्हणटाले ते बस कितें तें पळोवन घ्या हा. अरे देवा आता कितें करूया राव मातशें हे पळय हे कशें थरना हाका पळय मातशें तूं अरे तुम्ही येवपाचे आमच्या वांगडा ते भुरगे आसा म्हणून तरी चडपा दिता आसले तुमकां तुका अशें दिसता भावा इतलें मनीसपण उरूंक रे आतां सगळ्यांक धांवपाक जाय कोणाची चूक ना भाऊ हा सगळे भिल्या आणि सगळ्यांक घरा वचपा जाय तुम्ही ते न्हंयकडल्या गांवा कडेन वताले हय पूण आतां बस केन्ना मेळटली देव जाणा पूण थंय कोणाकूय तुमी विचारपाचें न्ही थंय विचारपाक कोणा गत तरी आ तरी एकल्यान सांगलें इतक्या बेगीन बसी आशिना म्हणून ती वा देवा आतां तुमी कितें करपाचें तर करतले आनी कितें बस येसर रावतले अरे पूण बस मेळीत ना जाल्यार आणि समजा मेळ्ळीच जाल्यार लोकांनी चडपा दिवं नाका हय. तुवें पोवना कशी गर्दी केल्ली ती हाज्या परस हेच बरें आमी चलपा लागुया कितें तुम्ही बारकेला घेऊन चलतली ते चलता चलता जन्माक आयला आता घडये बस सोसची ना ताका
किती सांगता हय भावा आणि काय उपायच नाशिल्लो आमच्याकडे. ऐक आम्ही आनी रावया नाका हांगा. या चलपाक. समजा बस मेळ्ळीच जाल्यार चडुया. चल. हय अरे भावा मातशें रावन पळयात येत एखादी बस. अशें म्हणटा. बसीचे दंडा आमच्या पायाचे तरी अजून आसा. तीच आमची चाका. चल. हय ओ ओ ओ ओ अरे भावा येता आमी. काळजी घ्या. हय तुम्ही आगो तुका सांगू आनी मातशी वेळ राविल्ली जाल्यार घडये मेळटा आशिल्ली बस. घडये मू आनी मेळटलेच हाजो भरोसो ना. तुवें पळोवना कशी झुंडी करून आशिल्ली ती. हेजे परस हेच बरें. निदान चलता म्हणून तरी भरोसो आसा काय ना. 2 शिमो काडले आमी पूण अजून लागीं ना आमचो काम. आणि बायची परिस्थिती पळय तुजी पळय. जेवण खाण सारकें मेळना आणि तुमची पोसवण सारकी जायना. चल तितले बेगीन पावची ना आमी. आमकां कांयच जायना. आमी दोगांय आसात बरी. तूं एक काम कर. कितें हांगा लागीं खंय उदक मेळटलें पळय पळया. उदक कित्याक. बायक मातशें पुसून काडटा. हय आमकां धड न्हावपा मेळटा तें मेळना. निदान हाका तरी निवळ दवरुया. हय हे पळय हांव खंय तरी वचून पळयता उदक. हय. हांगा घालता का. हांव पळयता खंय उदक मेळटा. हांगा घाल. येता रोकडो. हय यो. ओरे म्हज्या शाणुल्या. आणि कितें म्हणू तुका. तुका नांव सुद्दां सारकें दवरलें ना. गांवान वतगीच मोठ्या थाटान बारसो करुया. आं? सगळ्याकडे खूप खूप नांवां आसतली. तुका खंयचे जाय. देवीचे काय फुलाचे. आनी बामा घालुया मले शानू. आज्जेली आसतली खंय तरी काडून दवरिल्ली. आनी मातशे पाशियेस काडा. गुश्श कोलुया मले. बाबा येतलो हा रोकडो. तू कितें म्हणटले. बाबा गाय आबा. गाय काय मॅडमीच्या भुरग्या भशेन डॅडी. आनी म्हाका कितें म्हणटलो म्हजो शान्यू. आई अम्मा गाय मा. हा किती खबरो चल्ल्या. हांव वयच्यो आनी दुवेच्यो. काय ना आमी स्वप्नां रंगयताली. अशें पळया स्वप्न मागीर रंगयात. पळय उदक हाडलां बायक पुसपाक. खंय उदक. आगो थंय एका घरान विचारलें. पयलीं मातशी अनमनली मागीर काकूट केली. तुवें सांगलें ना भुरगें आसा म्हणून. आगो भुरगें आसा म्हणून सांगलें म्हणून तर मेळ. जाल्यार ह्या दिसांनी कोण कोणाची काकूट करता. हा आसूं कोणें दिलें तेजें बरें जा. हय तर
दृश्य करूया मले हे पळय वयल्यावर पुसून काढ हय. थंडी खायता का ओरे मजा राज ओ जाले 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 रे बाबा, जाले झाले ओ रे बाबा ओ रे छान ओ रे पुस सारखे झाले 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 जाले ओ रे बाबा जाले रे शाणू हो जाले आता तातू कोलूया मले होय. मातशी वेळ तातू कोला ओ रे बाबा राणी माझ्या शाणूल्या नितक माझ्या भांगरा वाट असा चलची अजून पावची असा गावाक राणी म्हज्या शाणूल्या नितको म्हज्या भांगरा वाट आसा चलची अजून पावची आसा गावा राणी म्हज्या शाणूल्या नितको म्हज्या भांगरा वाट आसा चलची अजून पावची आसा गावा राणी गजा शाळुऱ्या नितको म्हज्या भांगरा राणी गजा शाळुऱ्या नितको म्हज्या भांगरा चानी मामा येतलो आता घालून भांगरा शिंगरा चानी मामा येतलो आता घालून अगो बाय खातीर कितें हाडला बाय न्हिदता सॉरी हा अगो म्हजें कशेंच रावपाक जालें ना पळय तरी ही कांकणां अगो तेच्या आईन हाडून दिल्ली हॉस्पिटलान आपल्या अपूर्बायेच्या नाती लागून आवयस खऱ्यानूच सुंदर आसा पूण आतां नाका आतां बाय न्हिदता मागीर उठ्ठकच घालुया तें खंय न्हिदला पळय जाग्याचा सामको हुप्पी न्ही तूं मागीर आमच्या बायचो जादूच आसा तसो ह्या त्रासदायक काळान सुद्दां मुगो कितली खोशी हाडल्या जाणा तेणे आमच्या जिणेन हय पूण आतां न्हिदुनी ताका ना जाल्यार मागीर ते किरकीर करतले मागीर हांव तुकाच न्हिदोवपाक लायतलें आं ताका मागीर कित्याक पयलीं आमी फामां घालुया मागीर तेका पप्पा न्हिदयतलो निरे शाणू आ हट्टी न्ही तूं सामको बायक मात तुज्या भशेन करनाका आगे मम्मा आतां आमी घालुया मगे बामा आ सांगिल्लें मरे तुका तें रडटलें म्हणून ओ रज भूक बी लागून आमगो ताका ना रे आत्तां दूद दिल्लें ताका ताका न्हीद येता ताका न्हिदुनी वचचो राव एक काम कर म्हाज्या शाणूक म्हाजे कडेन दी पया हांव न्हिदयता न्हू तेका राणी माझ्या शाणुल्या नितको म्हज्या भांगरा राणी माझ्या शाणुल्या नितको म्हज्या भांगरा चानी मामा येतलो आता घालून भांगरा शिंगरा चानी मामा येतलो आता घालून भांगरा शिंगरा राणी म्हज्या शाणूल्या नितको म्हज्या भांगरा आई बाबा व्हरतली पयस तुका गावा राणी म्हज्या शाणूल्या नितको म्हज्या भांगरा वाट आसूं के दिला आमी पावतली गो गांवान गाव तुजो पयस जा वाट आसूला तुज्या येण्या राणी म्हज्या बळिश्ट जाले खान रस्त्या वयले राज्य तुजे वाटेची गो राणी तूं
आम्ही पळयल्या परीक्षेची सुखाची गो काणी तू हे निमणे त्रास गो तूच खोशी तूच सुख परत केन्नाच येवचे न्ही गो दोळ्यात तुझ्या दूख राणी म्हज्या शाणुल्या नितको म्हज्या भांगरा वाट आसून किती लांब पावतली गो गावा राणी म्हज्या शाणुल्या नितको म्हज्या भांगरा भैया भैया बाबा कितको वेळ जालो पळय न्हिदेनूच आसा म्हाका हुस्को जाता राव राव कोण मदत करता जाल्यार पळयता राव कोणी आसा रे हांगा मदत जाय आशिल्ली कोणी आसा रे अरे बाबा कोणी आसा रे मातशी मदत जाय आशिल्ली भैया हा? ही पळय भैया दीदी मातशी मदत मेळत आमचो बाबा बरो ना किती जालें ताका भावा मातशी मदत मेळटली आमच्या बाबाची भलायकी सामकी इबाडत चल्ल्या अरे देवा 4 दीस जाले पोटान कांयच ना मातशी मदत कर तुम्ही गावात चलत वता होय दीदी गावान मा एकलीच आसा आम्ही दुसऱ्या गावान बाबाच्या उपचारा खातीर गेल्ली अगो पूण ताजी भलायकी बरी नसता कित्याक सरली तुम्ही भायर घरांतल्यान कितें सांगू भावा हॉस्पिटलांतल्यान भायर सरतना ताजी भलायकी बरी आशिल्ली अशें म्हणून आनी वेळ काडलो ना लागली चलपा दिशिल्ले येरादारी मेळत काय म्हणून पूण कांयच मेळना अरे देवा हे पळय कांय कडेन बसी सुरू जाल्यात आमकां मेळ पूण चडपाक मेळना म्हाका दिसता बाबाची स्थिती सामकीच वायट आसा हय आमी ताका हॉस्पिटलान व्हरपाक मेळटा जाल्यार पळोवया आगो पूण हांगा काय कोण आसतसो दिसना आमी खूब पळयले कोण मेळना आनी मेळिल्ले लेगीत पळयल्ले नाशिल्ले भशेन करताले जाणा आमच्याय वांगडा तशेंच जाला आमच्या बरोबर भुरगे आसून सुद्दां कोणेच काकूट केली ना ते बाबडे जन्माक येवन रस्त्यार पडला हे पळय तूं तरी मातशें शांत राव कितें चल्ला ह्या संवसारान कितें हे त्रास सगळे होय दीदी खरेच हाल चल्ल्या कितें करू कांयच कळना हे पळय असो खासावीस जायनाका बाबाक उठोवपाचो प्रयत्न कर हा ताका मुखार व्हरपाक मेळटा जाल्यार पळोवया बाबा उठता मरे बाबा गांवान वचपा जाय बाबा उठ मरे राव हांव पळयता बाबा कितें जालें बाबा सांग बाबाची नाडी मेळना हा श्वासूय घेना तो कितें बाबा बाबा उठ बाबा उठ बाबा माग किती ताण दाखितली आम्ही बाबा उठ बाबा सांभाळा स्वता तुमचो बाबा त्रासांतल्यान सुटलो म्हणपाचो बाबा आमकां माफ कर बाबा आमी तुका वाचोवंक शकली ना हे पळय बाबा पळय हातून तुमची कांयच चूक ना अरे
तुमका जे बरोबर दिसले तेच तुम्ही केले. ताजोच वेळ आयलो म्हणूया. आणि कितें? जर वाटेर कोण मदतीक मेळिल्लो जाल्यार घडये वाचता आशिल्लो बाबा. पूण हो संवसार जितलो क्रूर जाला जाल्यार आमी सुद्दां न्ही कितें करतली. शांत जाया. आता तांची कूड गांवांत कशी व्हरपाची ते पळोवया. हय दीदी, जितो आसतना जाल्यार कोण मेळोना, निदान मरतकीर जाल्यार कोण मेळटा जाल्यार पळोवया. बाबा भावा हे पळय, तुम्ही हांगाच रावा. हा? आमी मुखार वचून कितें मदत मेळटा जाल्यार पळयता. खूब उपकार जातले. त्या भुरग्यांची अशें बापायचे मरण रस्त्यार करचे पडले. हय हाल सामके. हे पळया, दोन करता सगळे मेळटले. मातशे शिस्तीन रावा. शिस्तीन रावा. आणि हा, तुमचे वळखपत्र काढून दवरात, नाल्यार दोन घेवन वयता रे फुकट मेळटा म्हणून. हाय, थंय जेवण दिता दिसता. आमी पळोवया मेळटाल्या. गर्दी पळय मगो, आमकां मेळट कशें दिसता. पळोवपाक कितें जाला? बरें हे पळय, बस हांगा. हांव पळोवन येता. हय. भाई हांगा जेवण मेळटा फुकट. आणि आम्ही किती बेश्टे रावल्यात. आहा. ए राव रे, खंय मदी घुसता राव फाटी. राव रे, आणि तू मोदी घुसतालो तो. ए बेश्टे कितें उलो नाका, पयलीं बुकेन जीव व्हरता जाला. ए तू मरे, आम्ही कितें बकोर आयला हांगा? हय, कितें उलयता रे तू? हे पळया, झगडी करून नाकात. सगळ्यांक मेळटले. मातशी शिस्त पाळात. अरे अरे राव मरे, आम्ही रावल्या मरे. होय, थोडे ओळखपत्र तरी आसा रे. ओळखपत्र दाखयल्यारूच मेळटा जेवण. आणि कितें बेश्टे कोणाकूय दिता ते ओळखपत्र. चल चल. ए बेगीन यो. कितें जालें? बाय आत्तां न्हिदला, बोवाळान उठतले. दिनात खंय तें जेवण? दितात, ओळखपत्र दाखोवचें पडटा. आमचे आसतले न्ही ते पोटलेन. सगळे गडबडीन बांदप जाल्ले. आगो ओळखपत्र हाडपाक कशें विसरपाक शकता तूं? तूं म्हाजेर कित्याक तापता? बरोवपाक वाचपाक येता तुका. हा, तुजी कागदां आनी पेनां खंयसर पिशवेन घातलेली. हय हय हे पळय, ती ट्रंकातली ती पिशवी घेवन यो. हांव पळयता. हे पळय, हांगच्यान हांव भायर सरलो न्ही जाल्यार जागो वतलो. घे बाय. येता, येता. ओले ती बेगीन हाड.
राहा रे बस हय, असं बेगीन कर मरे आमचेर आसा तर ते दितात तशें लायन वता मुखार हे म्हणजे ओळखपत हे बघ. तू तू हांगचो न्ही मरे ना साहेबा मुखाल्ले गावचा हांव. दिवपाचें रे का हा आमचो निमर तो काय फायदो ना साहेबा हे पळय हांव तुमच्या पांय पडटा म्हाका जेवण दियात म्हजी न्ही नाल्यार म्हज्या बायलेची नाल्यार म्हज्या सान पोराची काकूट करून म्हाका जेवण दियात सामकी उपाशी आसा आमी हांव पांय पडटा तुमकां असं उठ 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 असं दिवया तेका कोण आयकतलो किरकीर देव बरें करूं घे रे आणि ऐक आणि कोणा बायलांक घेऊन येणार का ना साहेब जोड जेवण ना आमच्याकडे ना साहेब पळय हांव आनी आमचो घराबत आसा म्हजो आमकां हिशोब दिवचो पडटले मागीर चला बेगीन चला फुडें चल 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 देव बरें. चल चल चला जेवण घ्या फुडें चला हो वता जेवण नाही जा केन्ना तर त्या वळखपत्राचो फायदो जालो सामकी भूक लागिल्ली हय म्हाका तुका सांगू तुका आनी बायक पळोवन दिलें तांणी नाल्यार आमी मुखाल्ले गावचे म्हणून हनुमंताले ते कितें न्ही आमच्या आज्या पणज्यान शेतां पिकोवन लोकांचें पोट भरलें आनी आमकां आतां जेवणाक वळवयचें पडटा मेळा तें व्हडलें म्हण पळय पोट भर खा आनी मागीर म्हज्या बायचें पोट भर आं आनी कशें सोंसत आसतलें देव जाणा म्हाकाच पयलीं सारकें धड मेळना तेका आनी कितें पावता आसतलें काय हे पळय चिंता करूं नाका थोड्याच दिसांनी आमी पावतलीं गांवांत मागीर कांयच उणें पडून दिवपा ना तुका आनी ताकाय बी हय आमच्या आज्या पणज्या भशेन आमी शेकता पळय हय तूं आनी हांव शेतान वतली न्ही तेन्ना आजेक बाय पळयतली आगो आयकलां हा फाल्यां तुज्या हांका मातशें आपयता मुगो शेत लुवपाक जाय येतली मुगो ती आं कित्याक येवची ना हांवें कालूच सांगलें सगल्यांक आनी हे पळय सगळीं आयुधां बी आसा मुगो काय कितें हाडपाक जाय सगळ्यांगेर सगळें आसा आनी समजा गरज पडली जाल्यार लघु रोपारचे काय लागींच आसा आमचो लघु आसात न्ही आं आतां फक्त फाल्यां सगळ्याच्या जेवणाची तयारी करपाक जाय ताजी सुद्दां सोय जाल्ली आसा अरे वा नंदा रांदपिणीक सांगलें सगळें हांवें अशें नंदूक सांगून दवरला हुशार मुगो तूं आं मागीर बरोवपाक वाचपाक येता तुका हय. पूण शेतान पीक आयला आनी तें लुवपा जाय हें म्हाका केन्ना कळ्ळें तूं आतां जागो जाला बरें सायबिणी हे पळय आतां सांज जायत आयल्या या मुगो घरा हय. चल सामान पुनाय चल या मुगो हय आनी आयक वाटेर वतना लालू हलवाई कडल्यान रबडी घेवपा जाय रबडी ती कित्या खातीर अरे शेतान आमच्या पिकला भांगर देवाचे उपकार माननाका हय ही सगळी देवाचीच कृपा आणि तुझा आधार चल या आता हय, 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 हय. ओ रे म्हजे ओ भूक लागली लावा दूध दिता दूध
शाणे ते म्हजे बाय रोखडी पावतली हा गावात. हे बसीन वा ट्रेनीन वतना कितलो लागीं दिसतलो न्ही आमचो गांव. आनी आतां पळय आमी चलपाक लागल्यार 10 दीस तरी जाले ना गो, पावनाशी. वाट ती वारो न्हय, आत्ता हांगा म्हणटा म्हणसर थंय पावपाक. पूण आमी वाऱ्यार फिरनात न्ही तेंच बरें. निदान आमचे पांय तरी जमनीर उरतात. आनी झरतात लेगीत. तरी एका जोत्यान कृपा केली म्हणया म्हाजेर. हय नाजाल्यार बाकीच्यांचे पांय पयले तुवें वाटेर. आयुश्यभर उरत ते गावे. हय आगो पूण घावे सोंसना जाल्यार जीण ती कसली. पूण आमीच कित्याक सोंसचे गावे. हां? आनी आनी कांय जाणांनी मात रावचे ह्या पांय झरोवपी वाटे पासून कितलेशेच पयस बंद कुडींनी सुखान. म्हजे बरोबर ही वाट चलपाक सुद्दां आपलें सूख आसा अशें म्हणपी तूंच न्ही तें. तुज्या बरोबर म्हाका खरें सुखाची सुखां भोगपाक जाय. अशें पांय झरोवन नाका. आनी हांवें झरयलें तें झरयलें. निदान म्हज्या बायक तरी खरी सुखां अनुभवपा दिवपा जाय म्हाका. पांय झरयल्या शिवाय कशी मेळटली ही सुखां. जर आमी चलपाक लागून आशिल्लीं न्ही जाल्यार खंयच्या तरी कॅम्पान जाल्यार रस्त्यार पडिल्लीं आसता आशिल्लीं. आतां तरी खंय स्वर्गान रावता हय. हे पळय तुज्या बरोबर आनी म्हज्या बाये बरोबर हो रस्तो सुद्दां स्वर्ग म्हजे खातीर. ही सगळी गजाली उलोवपाक आनी आयकुपाक बरें दिसता. खरें सांग तूं जाम जालो ना. तुका अजुनूय दिसता आमी सारकी पावतलीशी गांवान. चल्ला तरी कितें पळय मरे ह्या रस्त्याचेर. स्वर्ग म्हणटा ते नरक जायत चल्ला. कितलेशे लोक भुकेल्यात, कोण शेणल्यात आनी कोण वाटेर स्वास सोडटात. आगो पूण त्याच वाटेर ह्या पिला सारक्या जन्माकूय येतात. तुका याद जाता बाय पोटान आशिल्लें तेन्ना म्हज्या एका उतरार ही वाट माड्डुपाक तयार जालें तूं. इतलें सोंसलें तुवें. सोशीत आसा तुजो सांगात मेळो म्हणून तर हांव घट उरलो. आनी आज तूंच अशें गळसल्यार कशें जातलें. वाटेर लोकांचे त्रास पळोवन नजो जाले रे. आतां स्वप्नां पळोवपाक सुद्दां भंय दिसता. तुका दिसता ती स्वप्नां? हय म्हाका दिसतात. आनी जसो जसो आमचो गांव लागीं पावता तसो तसो आनिकूय स्वप्नां पळोवंक लागला हांव. म्हाका दाखोवशी? हय तूं ओदोळ म्हाका विचारतालें न्ही आमकां कित्याक मेळनात 4 वण्टींतली ती सुखां. तेन्नाच थारायलें हांवें आतां आनी वेळ करप ना.
इतले काम करप की पात्रांव आनी ताजी बायल रावताली ते जावं नाका पूण आमचें एक घर बांदप आनी आनी तुका सांगता आमी थारायलें न्ही जाल्यार शक्य आसा हें आमच्या खातीर आगो आगो येदी व्हडली वाट आमी माड्डुपाक शकतात जाल्यार जाल्यार ही व्हड स्वप्नां आमी कित्याक पळोवची न्ही कसली स्वप्नां तुजें म्हजें एक सोबीत अशें घर आसा हय आनी त्या घरांत आमचे बाय मोगान व्हड जाता आगो कितें जालें? ए मम्मा ओ आयकता आज बाई कुच्च करपाक व्हरपा जाय न्ही हय हय नाका बाय शाणे बाय ते म्हजे तुझे पप्पाची परी ती हय हय पप्पाची परी आज कसलो पप्पो घालतली तो पयर हांवें ऑनलायन ऑर्डर केल्लो पळय तो घालून पळय मुगो ताका ते ताका येन्ना जाता पप्पाची परी अजून ल्हान आसा मागीर व्हड जातकच घालुया तुवें घालून तरी पळयला ताका तो हांव आवय ताची म्हाका खबर आसा ताका कितें जाता आनी कितें जायना तें आनी हांव पप्पा तेचो हांव सांगता न्ही तुका जातलो म्हणून हट्टी न्ही तूं सामको ताका मात तुज्या भशेन करनाका करपाक कित्याक जाय ते जातलेच म्हाज्या भशेन पळय जातलें न्ही जालां आसता पळय कशें मुस्तूल आतां आसता मागीर डॉक्टर काकान कुच्च करतकीत रडटले आसूं रे काकूड बाबड्याची दुसरो पप्पो घालुया मरे हय ए आयक मुगो आयज तेका पप्पो पप्पा घालतलो हा सारको घालतलो मरे काय परत रडयतलो ते म्हाजे खातीर रडू ना तूं मुगो कितें बरें बरें चल ताका ह्या रॅपरान घाल हांवूय भायर सरपाक वता बर बेगीन मातशें हा हय हय आले बाबा 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 ओ पप्पान नवी गाडी हाडल्या तेका सनरूफ हा तितून ना बाबा माझं पळयतलं बरें सनरूफांच्यान कितें कितें दिसता ते हा शाणू अरे ई चल जालें बेगीन या नाजाल्यार दोतोरागेर बेश्टी गर्दी जातली हा कित्याक जावंक नाका बरें गे मम्मा आतां घेता मगे आमकां हय हो का बॅग घे बरें घेता सगळें घेतलं मगो हय हय स्वप्नां आसात बरी पूण जातली ती खरी आगो खरी जाय सर काम करपाचें आनी चलपाचें चल लागया चलपाक ए, ऐक न्ही कितें आतां खुबशे लोक बसीन गेले आसतले हा आमी पळोवया आमकां एखादी मेळत जाल्यार पळोवया देवा आतां तरी तूं पाव रे आमकां आगो ताका मागीर होराय सध्या आमचो आदार आमीच ही पळय बस आसा थंय यो हय मरे बेगीन यो आनी हे पळय आगो गुठलावन घे आनी फाटकुलेर मार हा पयल्या आमकां कशी गर्दी आसता ती हय, थंय हय. ही बस चुकून नजो चल, 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 पळोवया नाका. यो बेगीन
जाल्यालो सुवात असून सुद्धा चढपाक दिले ना. असं आमच्यात नशीब असलं जाल्यार कितें करया. जाम जाले रे हांव आनी जायना चलपाक. जाणा गो पुढे आनी कांय उपाय ना. हे पळय तुका जायल्यार आनी मातशे वेळ रावया. रावन रावन कितली म्हणून रावतली आणि तेय खंय या रस्त्याचेर आणि कितले खेप. हे पळय धीर धर कितें तरी वाट मेळटली. या वाटेचीच तिडक येवंक लागले आता. तुका चढ लागूना न्ही. कितल्या नेटान पडलो तू बसीन चडटना. ना गो यत्नूच करूनासलो चडपाचो जाल्यार बरें जावपाचें. कामार वतालो तेन्ना कितले फाटी पडटाले लागताले मुगो. हे कितें घेवन बसला. जाणा तुका लागले अशें तू कांयच सांगचो ना. आणि हाका पळय कितें जाता सुद्धा जाल्यार सांगपाक शकचें ना हे बाबडे. कितें जालें तूं ओगिसो. अगो हांव आनी कितें उलयतलो म्हाका कांय सुचत ना. हे पळय आमी परत चलपा लागया. हांव परत जाम जावपा ना. खऱ्यांनीच हांव परत जाम जावपा ना. अगो ते तुज्या हातान आसा तर. भुरगीं जाल्ल्यो हेर बायलो म्हयनो म्हयनोभर घरा असतात आनी तुका हे कसले भोग पडल्यात गो. नशीब म्हणटा तेका. वाट्याक आयला ते बगूकूच जाय न्ही. कर्माचे. ओय बाबा परत रडूक लागले. ओ कितें जाता ताचें? काय समजना. आत्ता तर दूध दिल्ले. ओ ओ ओ ओ ओ रे बाबा. हे तुझ्या पोटान बी दुखना मरे. पोटान ओ ओ ओ ओ अगो अशें रडना ते इतले होय, वेळ. तेच न्ही रे. ओ ओ ओ ओ तो तुवें दिल्लें मगो ताका दूध खऱ्यांनी. होय रे. ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ रे ओ ओ ओ ओ बाबा. ओ ओ ओ ओ ओ ओ रे शानू. ए ओय ओ सायकल जाल्यार. ओ ओ ओ ओ ओ उरुया. धुरी. आनी कितें उपाय आसा. अरे पूण अरे पूण कितें ते रडटा पळय मगो कशें. आयुष्यभर प्रामाणीक रावन काम केलें. आत्तां चोरी करूया. हे पळय म्हाका चिंतू दी. तूं अशें थारायता का. ओ 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 रे बाबा. ओ ओ रे शाणू. ओ ओ ओ ओ ओ कितें चिंतता तूं. ताका थाराय मातशें. ओ 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 कितें करता. राव मातशें राव. ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ रे बाबा. ओ ओ जाली ना जाली. रोखडी पावतले. ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ रे बाबा. ओ रे जाणू. मोगा सायकल मालका चूक मागता तुझी. सायकल व्हरची पडटा. हांव आनी म्हजी घरकान गांवान वचपाक चलत भायर सरिल्ले. पूण वाटेरूच आमचे बायेक जन्माक घालपाची पाळी आयली. खूब यत्न केले बस धरपाचे. पूण हे जगूच सध्या बदललं. खूप चलली आम्ही. कितली चलल्यात हाजो हिशोब लेगीत आता करप सोडला. पाय चलल्यात तातून पायाक जोती सुद्धा झडनात.
पूण आमकां गांवांत पावपाक जाय कशाय भशेन आमच्या बायेचो बारसो करूंक. अजून ताका बाबड्याक नांव लेगीत दवरूंक ना आमी. सायकल चोरली म्हणून वायट धरनाका. सामकीच गरजेक आयल्यात म्हणून हे पावल उबारता. तुम्ही तरी आमकां समजून घेतले अशी आस्त बाळगिता. तुमचे देव बरें करूं. जमले जाल्यार सगळें बरें उरलें जाल्यार सायकल परत हाडून दिता. बरें मागूं. पांय झिजिल्लो एक अनवाणी.